एका शेतकाराच्या भाटांत एक गुंटेर आसलोलो. त्या गुंटेरांतले ताणें एक घेतलें आनी तें घेवन ताणें आपल्या पिलां आसलेली कोंबी आसलेली तिका रावंड एक दवरली आनी तें तांती ताणें थंयसर तांच्या कोंब्याच्या तांत्या भितर दवरलें. ती सगळीं जाणां म्हणलें तूं धाकलीं पिलां जल्मली आनी ती सगळीं जाणां आसलेलीं. हें पील दुसऱ्या पिलां भाशेन ताणें उडोवन मातशें हें खातालें तें खातालें. आनी एक दीस त्या पिलांनी वयर एके गोणीक पळयलें आनी तिकाय त्या पिलाक सांगूंक लागली, ही गोण सगल्या सुकण्यांची तो राजा आनी ती पळय कितली वयर वता आनी वयर सावन तिका सगळें दिसता. म्हज्या भयणीन भावनो, हे वर्शी गोणीचें पील आसलेलें, पूण त्या दुसऱ्या पिलां बरोबर तांचे सारकें जिवन तांचे सारकेंच तें समजलें आपुणूय पिलूच म्हणून. आतां आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं आनी आमकां सगळ्या जाणांक पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. पवित्र आत्मो आमकां सगळें दाखयता, शिकयता, पूण कितल्या जाणांनी आमी ताचो फायदो घेतलेलो आसा, ताचे बरोबर आमचो संबंद आसा. थोडीं जाणां तुमी म्हणटल्यात, वय म्हज्या जिवितान एक बदल घडोवन आयलो. एकल्यान म्हाका अशें सांगलें, हांव डान्स शिकयता आनी एक दीस सट करून म्हज्या जिवितान कितें तरी जावन आयलें आनी ते मेरेन सावन हांव पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलो आनी म्हाका इतली वड आयली की सदांच हांव पवित्र पुस्तक वाचत रावलो. कित्याक दर दिसा म्हजे जे प्रश्न आसताले ते थिंचूर म्हाका सुटावे मेळटाले. ते मेरेन सावन तो आपले डान्स पळय शिकयतालो, तांकां सगळ्या जाणांक जेजूची वळख दिवंक लागलो. पूण कशे भाशेन जिवितांतल्यान कशे घडणी आमच्यो घडटात आनी त्योच आमच्यान दुसरे वतीन पळोवंक जाता, ते भाशेन तांकां तो कळूंक लागलो. आनी ताचेशी मागीर खूब जाणां आपले प्रश्न घेवन येताले आनी तो पवित्र पुस्तकांतल्यान तांकां ते सुटावे दितालो. तांकां बरें दिसतालें, ती पोत्तून वेतालीं आनी पोत्तून ताचेशी येवन ताका सांगतालीं हें अशें घडलां म्हणून. आनी आनीकूय ताणें कितें पळयलें की हींच भुरगीं जीं ताचेशी येतात जाणटेली पुरान, ती दुसऱ्यांक वचोन हेच भाशेन बरें सांगूंक लागली. आतां हो पळयात, हें पवित्र आत्म्याचें काम. आमच्यान दुसऱ्यांक बदलूंक जायना, पूण आमकां सगळ्या जाणांक आमचें जिवीत बदललेलें जाय. आनी आमी खूब प्रयत्न करता, मागता, पूण जेन्ना आमी काळजांतान मागतले, काळजांतान म्हणजे कितें? कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, भावनाच्या पावंड्यार आनी आत्म्याच्या पावंड्यार हें सगळें एक जावन आमी खतखतीत मागणें करूंक जाय. तेन्ना की देव आमकां दितलोच. आनी सायबीण माया आसा, ती आमचे पासत मागता आनी आमकां पवित्र आत्मा दिवन आमच्यान सगळें जें जायना मनशा कडेन तें करूंक जाता. सायबाकूच पळयात, तो हांगसर पावतलो आसलेलो? केन्नाच ना. कित्याक ताणें आपलें जिवीत कशे भाशेन वाडोवंक जाय पळय तें ताणें येवजिल्लें, ताणें सगळें थारायिल्लें. पूण अशें करता आसतना पळयात कशे भाशेन पवित्र आत्मो नासाच्या जिवितांतल्यान ताका शिडकायता आनी म्हणटा, आरे हें सगळें तुका मेळ्ळें जाल्यार कितें म्हणून जातलें? तुजो तर आत्मो तुवें बाडशी कसलो म्हणून आदाव तातूंत.
ताका तें बरें लागोंक ना. आनी हे भाशेन आमकांय कोणें तर आमकां बरें सांगलें, पवित्र आत्मो आमकां तर हे भाशेन कळीत कोत्ता, आमी रोखडेंच नाकारता तें. आनी ताणेंनूय नाकारलें. पूण 2-3 वर्सां जाता म्हणसर तेंच बी जें पवित्र आत्म्यान पेरलेलें तें उगोवंक लागलें. आनी तो म्हणूंक लागलो, तूं हें कित्याक कोत्ताय? तो म्हणूंक लागलो, हांव करिना, देव म्हजें सगळें कोत्ता. मातशें तरी ताका समजलें, पूण पूर्ण समजोंक ना. तर हांवूय जिवीत ताचे शांतीन बरोवन येता. संवसार दिता ती भशेन शांती न्ही. ही शांती सगळें आमचें कुडीचें, मनाचें, आत्म्याचें एक कोत्ता. वो समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन जावन आमचें जिवीत आमी खरीं ताची हातयारां जाल्या म्हणून. हें आमी सगळ्या जाणांनी समजोंक जाय. समजना आसतलें, पूण ते भाशेन आमचें जिवीत जिवया. देवाचो आत्मो आमचे सगळें आसा, जेजू आमचे सगळें आसा आनी बापूय आमचे सगळें आसा म्हणून ह्या दिसांनी आमकां जेजूनूच सांगलां. आनी आमी जेजूची तशींच जावंक ना. बापान तें येवजिल्लें आसा की आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान सारूंक जाय म्हणून आमचें जिवीत. आनी तो आमकां केन्ना सोडिना. तो आमचे बरोबर सदांच आसा. हे खात्रीन आमची पावलां आमी मारया. आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो, दितलो. हें घडोवन येवच्याक हांवें तुमकां सदांच म्हणलां, रातची आनी सकाळची प्रॅक्टीस करात. तुमची चिंतना, तुमची भावना, तुमची चाल, तुमचें कितें घडटा तितलें भितरले सगळे प्रश्न, बरें वायट सगळें भायर काडून जेजूचेर दवरात. भितर दवरी नाकात. आमी पळयात, आमचे कडेन कांय ना, पूण ही सगळीं चिंतना, सगळीं भावना भितर गच करून बरोवन दवरलेली आसा. तातूंतली आमी मोकळीं जावया, नाजाल्यार ती आमकां कंट्रोल करतात. जेजू जेजू म्हणून सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें भायर काडलें, हांव गॅरंटी दितां. ताचेर दवरलें की ना, तो ताचेर आशिर्वाद घालता. कित्याक तो जिवन जेजू, तो आमचे बरोबर आसा. रोखडोच तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. बरें दिलां पळय तें ताचें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो प्रत्येक सुस्कारान. आनी 5 मिनटां जाता म्हणसर हो कोंत घेयात, प्रत्येक मणीचेर घेयात. 5-10 मिनट लागतले, पूण ह्या 5-10 मिनटांनी आमचें भितरलें जिवीत सगळें जेजूच्या एकवटान आमी सारूंक लागतलें. आनी रातभर मागीर जेजू आमकां भितरलें पळय ही संरचना आसा, स्ट्रक्चर्स आसा, ते सगळें बदलून तो आमकां नवी चाल आमच्या जिवितान घडून हाडटलो. ज्या प्रमाणे आमी ताच्या एकवटान जिवंक जाय तें घडोवन येतलें. पूण ताका लागून सकाळीं उठलीं की ना आमी एक नवी रचना जेजू सगळें ताका एकवटान रावया. आनी पळयतल्यार तुमी ही आख्खी रात आमची मागण्याची जावन दीसभर मागीर आमी जेजूच्या एकवटान सादतल्या. आनी जें आमी आयकलां तें आमचें सगळें घडटलें आनी घडत आसा. खूब जाणां आमी हे भाशेन जिवंक लागलेलीं आसा, पूण अदीक खोलायेन जिवया. हांव इतलेंच तुमचे कडेन विनंती करतां, जशे भाशेन जेजू आपलें जिवीत रातचें आनी सकाळचें बापा बरोबर सादतालो, तेच भाशेन आमी 5-5 मिनट रातची आनी सकाळीं सारया. जेजूच्या ताब्यान सगळें आमी करया आनी आमचें जिवीत खरेपणी शांतीन, गोठायेन, आनंदान आनी ह्या संवसारांत जियेतना आमी निराशी जावचें ना. पूण ह्या संवसारांत आमी उदकांत चलोन जेजू गेलो ते भाशेन आमी ह्या संवसारांत चलोन वेतल्या. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें ओंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. पांयांची बोटां सावन तिजोतान तकले मेरेन ताका हाजीर जावया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू म्हणून ताच्या नांवान सगळें पिळून भायर काडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून हें भायर काडलें की ताच्या जिवितान आमी सारकीं बरोन येतल्या. ताचें बरेंपण आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वाडटलें. आनी हें आमचें खोटेपण पळय आमी आपल्यापणांत रावन केलेलें आसा, आमकां जाय पळय तशें दुसऱ्यांक आमी खाला उडोवंक वो वयर आमी सरोंक हे भाशेन कोत्ता तें सगळें भायर काडया. आमी प्रत्येक जाणां म्हत्वाचीं. आमकां खास एक काम देवान दिलेलें आसा, तें जेजू सगळें आमी जिवया आनी सारया.
जेसू सगळ्यांक तूं हांगसर आसलेल्यांक स्पर्श करून भितरल्यान तांची मनां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत उजवाडाय आनी तांकां सगळीं भितरल्यान पळोवंक भावार्थांत दाखय.